हे सरकार म्हळ्यार इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार. वयता थंय करप्शन, वयता थंय जॉबाच्या नांवान स्कॅम अशें म्हणीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराची टिका केल्या. खरें म्हळ्यार ह्या सरकारान गोंयकारांक नोकरी मेळची आनी गोंयांतल्यान बेरोजगारी ना जावची हाचे खातीर यत्न करपाक जाय आशिल्लें. मात जॉब फेराच्या नांवान ह्या सरकारान फकत जुमला केला अशें युरी म्हणटा. वेळी मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीच्या हात से हात जोडो यात्रेक सुरवात केल्या उपरांत युरी उलयतालो. गुजरातान बरें प्रशासन शिकपा खातीर वचचे परस गोंयान कर्नाटकान वळयल्ली म्हादय वाचून तशेंच कोळशाच्या येरादारीक बंद घालून सरकारान गोंयकारांक बरें प्रशासन दाखोवचें अशें वक्तव्य गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाईन केलां. 19 ते 21 फेब्रुवारी गुजरातांत बरें प्रशासन सरकारान कशें दिवप हाचे खातीर खासा कार्यशाळेचें आयोजन सरकारान केलां. तातूंत गोंयच्या 9 आमदारांचो आस्पाव आसा. आपलें नांव ह्या वळेरेंत घातलां. मात बरें प्रशासन दिवच्या नांवान भोंवडी करपाक येवजिल्ल्या ह्या सरकाराच्या भोंवडीन हांव वचचो ना अशें विजयान स्पश्ट केलां. देशाचे प्रधानमंत्रीपद सांबाळपी मनशान आपली विचारसरणी व्हड दवरपाक जाय. ल्हान विचार दवरून मनीस खंयच पावना अशें म्हणीत काँग्रेसीचो फुडारी गौरव वल्लभान प्रधानमंत्र्याक धडे दिवपाचो यत्न केलो. प्रधानमंत्र्याचे विचार ल्हान आसपाक शकना आनी आसूंक जायना कारण ते 140 करोड लोकांचे प्रतिनिधित्व करता अशें वल्लभ म्हणटा. पाच फेब्रुवारी सावन 5 दीस उत्तर आनी दक्षिण गोंयान हवामान सुकें आसपाची खूब शक्यताय आसा. 3 दिसांत चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमानांत ल्हव सुमार 2 डिग्री अंश बदल जातलो. उपरांतच्या 2 दिसांनी व्हडलोसो बदल जावचो ना असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. वेगवेगळ्या वाठारांत वेगवेगळ्या पद्दतीन 5 दीस धालो मनयतात. पारशी पेडणे वाठारांत शेनवारा धालांची 5वी रात व्हडा उमेदीन मनयली. मांडार पदां आनी वेगवेगळे खेळ खेळून धालो आनिकूय फुलयलो. तशेंच रातच्या वेळार वाजयत गाजयत गांवांत एक फेरो मारून आख्खी रात उमेदीन बायलांनी धालांच्या मांडार जाल्ली. उपरांत फांतोडेर गाराणें घालून धालांची निमाणी रात सोंपली.
गोयचो मुख्यमंत्री हो केंद्रीय सरकाराचो कठपुतळी पावलो आसा आनी म्हणूनच ताचे कडेन अमित शहान म्हादयचें उदक बळोवपाचेर केल्ल्या विधानाचे आड उलोवपाची धमक ताचे कडेन ना अशें म्हणीत अमित पाटकारान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचेर टिकांचो शिकर केलो. मुख्यमंत्री सावंत फकत आपले पदेर वांटोवपाक वावुरता आनी देखूनच गोंय आनी गोंयकारांचें हित राखपाक भाजपाक अपेस आयला अशें पाटकारान ह्या वेळार म्हटलें. संस्कृतायेची राखण करपाक मराठी भाशेचो व्हड वांटो आसा. गांवगिऱ्या वाठारांतली संस्कृताय आनी परंपरा ही आमची संस्कृताय आनी ती वेगवेगळ्या साहित्याच्या माध्यमांतल्यान पळोवंक मेळटा अशें मत साहित्यकार इंद्रजीत भलेरावान उक्तायलें. शेनवारा गोवा मराठी अकादमी आनी साखरे महाविद्यालय हांच्या जोड पालवान चवथ्या मराठी साहित्य संमेलनाचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या मराठी साहित्य संमेलनाक साहित्य मोहीमनी व्हडासंख्येन हजेरी लायली. सरकारी प्राथमिक विद्यालय मधला वाडा पारसे विद्यालयात बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्यो वस्तू पालकांच्या आनी शिक्षकांच्या मजतीन तयार केल्ल्यो दिश्टी पडटा. ह्या कार्यावळीक भुरग्यांचो बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या वेळार सरकारी प्राथमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांचे पालक हाजीर आशिल्ले. गोयचे दशपेडण्या केरीची फामाद आजोबाची जात्रा शेनवारा व्हडा उमेदीन जाली. जात्रे निमतान पुराय देवूळ केळीच्या घडांनी तशेंच तरेतरेच्या फुलांनी लायटींनी सजयिल्लें. ह्या जात्रेक गोंया सयत हेर राज्यांतल्या भक्तांनी देवाचें दर्शन घेवपाक गर्दी केल्ली. खेळण्यांची, कपड्यांची, खाज्याची अशा तरेतरेच्या दुकानांनी देवळाचो वाठार भरिल्लो. चीनाचो हेरगिरी करपी बलून अमेरिकेन हवेतूच नश्ट केलो. यान आदी ह्या बलूनान उत्तर अमेरिकेंतल्या संवेदनशील सैमीक तळांचेर पाळत दवरिल्ल्याचो दावो अमेरिकेन केला. ह्याच कारणाक लागून आतां चीन अमेरिका हांचे मदल्या राजकीय आनी वेपार संबंदांत तणाव निर्माण जावपाक शकता. इतले मजगतीं चीनान अमेरिकेच्या हवाय हद्दीत दिशिल्लो बलून आपलोच आशिल्ल्याची गवाय दिल्या. ह्या बलूनाच्या माध्यमांतल्यान पर्यावरण करपाचो यत्न आसून तो चुकून अमेरिकेंत पाविल्ल्याचें चीनान म्हटलां. हे घडणुकेक लागून अमेरिका चीन हांचे मदल्या राजकीय संबंदांत तणाव निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन हांणी चीनाचो दौरो रद्द केलो.
फाटल्या कांय म्हयन्यासावन पर्रा माडांनी फोटो काडपाक 1000 रुपया घेता अशी वावडी पातळिल्ली. पूण आमी पर्यटकां कडल्यान पयशे घेनात अशें थळावो नागरीक अमन हांणी सांगलें. खास लग्नाची प्री वेडिंग शूट काडपाक लोक क्लायंट घेवन येतात, ताका खास स्लीप आसा अशें तांणी उक्तायलें. पार्किंग सुवात आसून लेगीत पर्यटक रस्त्या कुशीक गाडी दवरतात, ताका लागून येरादारीची कोंडी जाता. केपेच्या डॉन बॉस्को वेवसायीक प्रशिक्षण संस्थेन मोमूस पोसपाचे एका दिसाच्या प्रशिक्षण कार्यावळीचें आयोजन केलें. सुमार 30 शेतकारांनी मोमूस पोसपाच्या ह्या कार्यशाळेंत वांटो घेतिल्लो. फाटले 2 वर्सां सावन मोमूस पोसपाची कार्यशाळा आयोजीत करता. तरणाट्या पिळगेक स्वयंरोजगार निर्माण करप हो ही कार्यशाळा आयोजीत करपा फाटलो मुखेल हेत आसा अशें डॉन बॉस्को वेवसायीक प्रशिक्षण संस्थेचो संचालक मायकल डिकॉस्टान सांगलें. शिकून फुडें व्हड मनीस जातकीर समाजा कडेन फाट करूं नाकात. तुमच्या ह्या यशान समाजाचें योगदान आसा. तुमचे खातीर ह्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर समाजाच्या खंयच्या ना खंयच्या फुडाऱ्यांक त्रास सोंसल्यात. तेन्ना तुमी फुडें वतकीर समाजाक मार्गदर्शन करपाक जाय अशें मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगलें. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृती समितीन आयोजीत केल्ल्या भोवमान सुवाळ्यांत मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयताले. कांसावली ग्रामसभा बरीच तापली. कोळशाची येरादारी, डबल ट्रॅकिंग, ध्वनी प्रदूषणाक लागून जावपी त्रास तशेंच घाणयाऱ्या उदका खातीर नुस्तेकारांक जावपी त्रास हे सगळे विशय सुटावे करचे अशी मागणी कांसावली हांच्या जनतेन ग्रामसभेत केल्या. दूषित उदकाक लागून लोकांक घाणयारो वास सगळ्या गांवांत पसरता आनी पावसान ह्या उदकान पांय फुटतात. हे सगळे प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावे करचे अशें ग्रामस्थांनी सभे वेळार सांगलें. शेनवारा फांतोडेर उसगांव वाठारांतल्या फॅन्सी स्टील कंपनीक अचकीत उजो लागलो. कंपनीच्या कामगारांनी उजो पालोवपी दळाक पळीत केल्या उपरांत तांणी उजो नियंत्रणात हाडलो. हो उजो इतलो भयानक आसलो की उजो पालोवपी दळाक सुमार 5 गाडयो लागल्यो. उजो लागिल्ल्यान लांकडाचे तशेंच हेर सामान लासून गोबर जालें. स्टील कंपनीक उजो लागिल्ल्यान सुमार 25 ते 30 लाखांचें लुकसाण जालें.
बाणावले मतदारसंघात 21 फेब्रुवारी कार्निवल मनयले. फाटली 30 वर्सां बाणावले मतदारसंघात पारंपारीक पद्दतीन कार्निवल मनयतात. कोरोना महामारीच्या काळात 2 वर्सां कार्निवल मनोवपाक पावले ना, पूण अंदू बाणावले वाठारांत पयले फावट कमिटी करतले. तशेंच 7 गांवांतले एक प्रतिनिधी वेंचून तांकां कार्निवलाक वेगवेगळ्यो संकल्पना मांडपाक मेळटल्यो अशें बाणावलेचो आमदार वेन्सी वेगसान सांगलें. आजच्या तंत्रगिन्यानाच्या युगात विद्यार्थ्यांच्या उदरगती खातीर वेगवेगळे शिक्षणीक कार्यावळी करप म्हत्वाचे. त्याच बरोबर भुरग्यांक भुरगेपणांतल्यान वेव्हारीक गिन्यान मेळोवपाक उर्बा दिवपाक जाय. त्या खातीर वेगवेगळे उपक्रम राबोवपाक जाय. शेनवारा सत्तरीच्या कोपार्डे वाठारांतल्या मुळावे शाळेंत बाजार डेचें आयोजन केलें. ह्या बाजार डेचें उक्तावण थळावी उपसरपंच राधिका सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. विद्यार्थ्यांनी बाजार डेच्या निमतान तरेतरेचे गांवठी भाजयो तशेंच हेर सामान विकपाक हाडिल्लें. दर्यावेळे वयल्या वाठारांत रावपी लोकांचे जिवीत पारंपारीक नुस्तेमारी वेवसायाचेर आदारीत आसा. ह्याच नुस्तेमारा कडल्यान सरकार आतां पयशे घेता. हे पयशे घेवपाचे सरकारान बंद करचे अशी मागणी बाणावलीच्या नुस्तेकारांनी केल्या. लोक फकत पयशा खातीर गरोवपाक येना तर एक आवड म्हूण गरोवपाक येतात. तशेंच दावणी मारून लेगीत नुस्तेमारी करतात. आयज सरकार अशा वेवसायाचे लेगीत पयशे घेवपाक लागल्यार लोकांनी करप तरी कितें असो प्रश्न थळाव्यांनी उक्तायला. एके वटेन म्हारगाय वाडल्या तर दुसरे वटेन आमच्या सारक्या कारागिरांक लुटून हो सरकार पयशे करता. आमकां गरजेच्यो मुळाव्यो सुविधा लेगीत सरकाराच्यान दिवपाक जायना अशें म्हणी लोकोत्सवान स्टॉलां घातिल्ल्या कारागिरांनी सरकाराचेर उतरांचे फार पिटयले. पणजेच्या कला अकादमींत आयोजीत जावपी फामाद लोकोत्सव हो कोरोना महामारीच्या सावटा उपरांत सुमार 2 वर्सांनी आयोजीत केला. मात अशें आसतनाय मरणाची गरमी सोंसून तांकां दीस काडचो पडटा. अशा परिस्थितींत शौचालय सारक्यो मुळाव्यो सुविधा लेगीत दिवपाक सरकाराक जमलें ना असो प्रश्न उपरासत ह्या कारागिरांनी नाराजी उक्तायल्या. सातारा वाडेफाटी हांगा अमेद आबासाहेब भोसले हांची सुपारी घेवन खून केल्या उपरांत गोंयांत धांव मारिल्ल्या 5 जाणांचे सुपारी टोळयेक गोंय पुलिसांनी अटक केली. क्रायम ब्रांच आनी होणजुना पुलिसांनी अर्दवरा भितर ही कामगिरी केली. अटक केल्या दुबावितां मदीं सूरज ज्ञानेश्वर कदम, अभिषेक विलास चातूर, शुभम हिंदू, राग चातूर, राजू भीमराव पवार आनी सचिन रमेश चव्हाण हांचो आस्पाव आसा. फाटल्या 24 जानेवाराक रातच्या सुमार 1 वराचेर पुणे कोल्हापूर महामार्गा वयल्यान वाडेफाटी सातारा हांगचे भाऊसाहेब अमृततुल्य ह्या हॉटेलांत हो खुनाचो प्रकार घडिल्लो. उपरांत दुबावीत गोंयांत वेगवेगळ्या मार्गान पळून आयिल्ले तशेंच ते गोंय सोडून हेर राज्यांत धांव मारपाचे तयारेत आशिल्ले.
गोंय पुलिसांनी म्हापसा हणजूण आनी कोलवाळे ह्या तिनूय पुलीस स्टेशनांत कसलीच अडचण ना, कारण तांकां गरज आशिल्ल्यो मुळाव्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिल्ल्यो आसात. हातूंत शौचालय, बॅरिकेड्स तशेंच सुटये खातीर अर्ज केल्यार लेगीत तांकां वेळावेळार सुटी दितात आनी येरादारी खातीरच्या सुविधांचोय आस्पाव आसा, अशी म्हायती उपअधीक्षक जीवपाद दळवीन दिली. शुक्रारा म्हापसा हणजूणा आनी कोलवाळे पुलीस स्टेशनाच्या कर्मचाऱ्यां खातीर खास संपर्क सभे वेळार तो उलयतालो. ह्या बसकेन एकूण 60 कर्मचारी उपस्थित आशिल्ले. बसके उपरांत उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या पुलिसांक प्रमाणपत्रां भेटून तांचो भोवमान सुवाळो करून हाडलो. पुलिसांच्या कामगिरीची तोखणाय जावची ह्या हेतान पुलीस अधीक्षक नितीन वालसन हांच्या सुचोवणे वयल्यान हो भोवमान सुवाळो आयोजीत केल्लो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान बेळगांवां म्हादय केल्या विधानाचेर स्वता मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची आनी येता त्या शुक्रारा मेरेन गृहमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचो निशेध करचो अशी मागणी गोंय काँग्रेसीन केल्या. तशेंच वेलिंग हांगच्यान हाती हात जोडू यात्रेक सुरवात केल्या, जाच्या माध्यमांतल्यान म्हादय जागृताय तशेंच लोकसभेच्या प्रचाराक सुरवात अशें काँग्रेसीन ह्या वेळार सांगलें. जाल्यार गोंयच्या दोनूय खासदाराच्या जाग्याचेर काँग्रेसीचेच उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास लेगीत काँग्रेसीन ह्या वेळार उक्तायलो. शेनवारा दक्षिण गोंयांत दर्यादेगेर रापणे व्हडा संख्येन जेलीफिश सापडले. जेलीफिश जिवाक घातक आशिल्ल्यान नुस्तेकारांक तशेंच यो वच करपी पर्यटकांक खातीर धोकादायक आसा. देखून दर्यादेगेर बसप्यांनी सावध रावचें अशें आवाहन थळाव्या नुस्तेकारांनी केल्या. करपा खातीर फायदो जावपाक लागला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. आयतारा जयपूर महाखेळ खेळा सर्तींतल्या भाग घेवप्यांक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान तांणी संबोधीत केलें. ह्या सर्तींत जयपुराच्या 450 परस चड ग्रामपंचायतीच्या तरणाट्यांनी वांटो घेतिल्लो. आठ मार्च बायला दिसा निमतान भाजपा सरकारान लाडली बहना येवजणे खातीर अर्ज घेवपाक सुरवात करतले. अर्थीक सशक्तीकरणा खातीर हे येवजणे खाला दर म्हयन्याक 1000 रुपया गरीब बायलांक दितले. राज्यांतल्या बायलांनी जीण सोपी जावची ही म्हजी इत्सा आसा अशें मध्य प्रदेशाचो मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. तशेंच आदल्या येवजण्यां वांगडाच लाडली बहना येवजणे वरवीं बायलांचो जिणेचो तोर्सो सुदारतलो. येवजणे खाला मेळिल्ल्या रक्कमे वरवीं बायलांक भुरग्यां खातीर घरगुती सामानाची वेवस्था करपाक मेळटली अशें तांणी सांगलें.